सुरेश बाब, आमी पळयता की सध्या सेंट एरेक चर्च जो आसा हाजे मुखार बसीस पार्क केल्ले आसा आनी हांगा खुबशे ट्रॅफिक जॅम, ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तुमचें म्हणणें कितें? ती बसीस पार्क केल्ले आसा दॅट इज ते खंय तरी पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की वी आर नॉट प्रिपेर्ड इन द सेन्स सगळ्यांक खबर आहा दिवाळी वेकेशन चालू आहा. आमकां कितें दिसता जाणा तूं, ओन्ली एंड ओन्ली आमकां तयारी करूंक जाय ती क्रिसमसाक करूंक जाय, क्रिसमस न्यू इयर. पूण जर तर गोंयांत लोक येवंक सोदता जाल्यार लोक खंयच्या टायमार केन्नाय येता. जे कोण प्लॅनिंग करता, जे कोण ऍडमिनिस्ट्रेशन चलयता आयज, तेंचे कडेन तो कॅलेंडर आसपाची गरज आसा. लॉंग विकेंड खंयचो आनी कितें खंयचो. कित्याक प्लॅनिंग जर केली जाल्यार व्यवस्थीत बशी बिशी खंय आहा पळय त्यो पाकूय जातल्यो. एट द सेम टायम आमी जेन्ना उलयता उदीक, लायट, सिवेज, पार्किंग, सी तुमकां लोकांक सध्या खंयच काय कळना हाव मेजर इश्यू कॅन बी पार्किंग. कित्याक जर तर ट्युरिस्ट आपली गाडी घेवन येता जाल्यार तेका खंय तरी आपली गाडी पार्क करपाक जाय, सेफ पार्किंग जाय तेका. जरी तर तो आपली गाडी घेवन येयना, तो रेंट अ कार, रेंट अ बायक घेता. जर तर ती तेका पार्क करपाक खंय तरी जागो जावो. इव्हेंच्युअली कितें जाता जाणा तूं, जर तर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो लोकांक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक पळोवन जर ट्युरिस्ट येवंक सोदता जाल्यार कितें वायट आहा. सध्या बशी भरून ट्युरिस्ट येता. तो ट्युरिस्ट म्हणून तो ट्युरिस्टूच कित्याक तेका लागून आमचें पोट चलता न्हू. खंय तरी अश्यो खुबशीं हॉटेलां आसा जावं बिल्डिंगां आसा तेन्ना खुबशीं वर्सां एक ती ऑक्युपन्सी दितना ओवरलूक केल्ले आसा की तेंच्यांनी जे पार्किंग दाखयला प्लॅनार ते मेंटेन केला काय ना पळय ते. पंचायती फुडल्यान तो एक कसिनो येयला. तुमी जर सांजच्या 2 रातच्या 2 सुमार थंय पयशात एकाक 2 दोनूय सायडीन गाडयो पार्क केल्ल्यो असता. आनी त्यो गाडयो पार्क करतना लोकांक खरेंच इनकन्विनियन्स. जे लोक कसिनोन वचना ते लोक जे कांदोळे, शिकेरे, बागान खंय वयता तांकां खरोच त्रास जाता. आनी ह्या जर बिल्डिंगेन सगळ्यांचे पार्किंग सोदूंक गेले जाल्यार हांव तुका सांगता तेंचे कडेन मेजून 10 गाडयांचें पार्किंग ना. जाल्यार वेर वी आर हेडिंग टू. आयज जेन्ना आमी CRZ-2 उलयता, हाय रायज बिल्डिंग उलयता, 150 FAR, 200 FAR उलयता, तेन्ना बेजीक नेसेसिटी शूड बी इन प्लेस. आयज आमदार मायकल लोबो आनी जोसेफ सिक्वेरा वांगडा आसा. म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी सॉर्ट आवट जावपाची गरज आसा. कित्याक जर तर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन त्यो सॉर्ट आवट करिना जाल्यार वी विल ओन्ली प्ले ब्लेम गेम की लास्ट 5 वर्सां पंचायतीन कांय करूंक ना आनी मायकलान कांय करूंक ना आनी जोसेफान कांय करूंक ना. इव्हेंच्युअली बिझनस इज सफरिंग. लोकांक खूब दिसांनी थोडो मातसो धंदो जाला. पावसाक लागून मातसो खंय तरी धंदो हॅम्पर जालो ना न्हू. पूण कितें करूं, इट इज नेचर्स कॉल. तेका लागून बेजीक नेसेसिटी शूड बी इन प्लेस. हे फेजर डेव्हलपमेंट जे जाला ते जाग्यार घालपाची गरज आसा. मागता आमदार मायकल आनी जोसेफ दोगूय मेळोन जाय जाल्यार आमी येता. तो पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंट आमी आसाच की बाबा कालांगूट तो पार्किंग इश्यू कसो सॉल्व करचो, जावं पार्किंग कशी आहा ती कशी जाग्यार घालची. आमी फक्त उदीक, लायट, सिवेज उलयता, पार्किंगेचे उलोवपाक लेट जावंक फावना. जर तर मल्टी लेवल कार पार्क बांदचे पडले जाल्यार जागो आयडेंटिफाय करून एक मल्टी लेवल कार पार्कूय खंय तरी आमी बांदपाचो विचार करूं येता. सध्या ज्यो आदल्यो बिल्डिंगो आसा, ओल्ड बिल्डिंग्स, त्या टायमार हांव नको पार्किंग तांकां आसली काय नासली पळय ती. कित्याक गेल्या 30 वर्सां अश्योच बिल्डिंगो येता कालांगुटान आनी ते बिल्डिंगांक पार्किंग आसा ती शॉपां कन्वर्ट जाल्या काय ना तेजेर येनाका आमी. पूण खंय तरी तो एक विचार करपाची गरज आसा. ज्यो ओल्ड बिल्डिंगो आसा 30 वर्सां जाल्ली, 20 वर्सां जाल्ली, 25 वर्सां जाल्ली, त्यो खंय तरी पार्किंग फेसिलिटी दवरून रिडेव्हलपमेंटाक वचपाची गरज आसा. कित्याक नवें जर दाखयशीत जाल्यार नवो ट्युरिस्ट येतलो. जर तेच दाखयशीत ट्युरिस्ट तो सॅच्युरेट जातलो आनी ट्युरिस्ट येवपाचो बंद जातलो. कित्याक कालांगूटचें नांव आमी प्रयत्न करता बरें जावचें, जावं जे कितें कालांगूटचें नांव पिड्यार जालां ते खंय तरी
बरे एक एक खंय बरे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट जावचे, कित्याक लोकली आमचे कडेन दर्या सोडलो जाल्यार कांयच ना लोकांक दाखोवपाक. आमी लोकल प्लेसी एक्सप्लोर करपाची गरज आसा. कालांगुटान लोकली कितें आहा ते लोकांक सांगपाची गरज आसा. आमी तो केन्ना प्रयत्न करूंकच ना. कित्याक प्रयत्न करूंक ना तूं, आमचे कडेन आसा न्हू दर्या. हे तूं इम्पॉर्टन्स बिचोले रावता ताका विचार. तेंच्यांनी देवळां डेव्हलप केली, झरी डेव्हलप केल्यो, आपले कितें आहा ते नॅचरल ट्युरिझम स्पॉट डेव्हलप केले. आमी सगळ्या कोळंगूटच्या लोकांक जावं कांदोळेच्या लोकांक दर्या आसाच, एक चिंतूंक या दर्या नासलो जाल्यार आमी कितें करपाचें. सो ही खंय तरी ट्युरिझम एट्रॅक्शन उबी करपाची गरज आसा. नवे पद्दतीन कालांगूट प्रमोट करपाची गरज आसा. कित्याक गेली जवळ जवळ 2 वर्सां जायत येयली डान्स बारा बंद आहा आनी टावटींग अशें हांव सजमता की टावटींग खंय तरी 80% कमी जाला, 20% आसा. ते स्पा चलता, स्पाच्या नांवान दुसरे धंदे चलता. हांव बऱ्या स्पांचे उलयना, वायट जे स्पा आसा ती आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा. डॅमेज कंट्रोल हो जावोच. कालांगूट सुदरयता जाल्यार नवे कालांगूट पळोवपाक, बरे ट्युरिस्ट हाडपाक. इव्हेंच्युअली वी आर ट्युरिझम विलेज. लेट्स कीप कालांगूट एज अ विलेज. लेट्स नॉट टर्म कालांगूट एज अ सिटी और वायस वर्सा. थँक्यू. बाकी आता तुम्ही असं म्हटलं, आता ज्यो जुने इमारती आसा मॉडिफाय केले जाल्यार बरें जाता. कितलेशे वर्ष जुने इमारती ना म्हाका दिसता तूं कालांगूट चिंटो पळयशीत, फ्रॉम शांतादुर्गा टेम्पल अप टू बागा सर्कल, एक्झाम्पल दिवन ती फूल स्ट्रेच रिडेव्हलपमेंट वचपाची गरज आसा. कित्याक थंयसर पार्किंगूय खंय तरी व्यवस्थीत ना आनी कसली गाडी खंय पार्क करची ती व्यवस्थीत ना. एक तांकां जर अंडरग्राउंड पार्किंग दिलें जाल्यार 50% पार्किंग सॉल्व जावंक शकता. जर तर गव्हर्नमेंट जागो अलॉट करता, आता बागान पार्किंग आसात, पूण तो पार्किंग इनफ जाना, कित्याक आमचे रोडूय धाकटे आहा न्हू. जर तर बागान वयतना थंय पार्क करतलोय जाल्यार तो पावता म्हटल्यार ताका अर्द वर लागता, थंयसर जावं 1 वर लागता. तो पार्क करून खंय भोंवतलो. आउटस्कर्ट्स ऑफ कालांगूट पार्किंग डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा. पार्किंग जाय. कोमुनिदाद जर हेल्प करू शकता हितून, नथिंग लायक इट. पार्किंग डेव्हलप करता मल्टी लेवल, आमचो फुल पाठिंबा आसा आमदाराक आनी सरपंचाक. कित्याक पार्किंग उदीक लायट सोडून घाल, हेच्या फुडें पार्किंग विल बी अ मेजर इश्यू इन कालांगूट. मल्टी कार पार्किंग चो इश्यू ग्रामसभेक येयलो तेन्ना तुमी ओपोज केलो अशें आमकां आयकूंक येयलो. मल्टी कार लेवल पार्किंग आनी मार्केटीचो इश्यू. मार्केट एक्झिस्टिंग आसा. 35,000 स्क्वेअर मिटर जर शेत पुरोवन मार्केट आनी पार्किंग बस स्टॉप करूंक सोदता जाल्यार मार्केट कित्याक जाय काय नाका पयले, तो एक क्वेश्चन आहा न्हू. 5,000 स्क्वेअर मिटर जर तर आउटस्कर्ट्स कोणूय दिता, कालांगूट कोमुनिदाद जर दिता, तर ते 5,000 स्क्वेअर मिटर मल्टी लेवल कार पार्क करपाक बऱ्यापैकी गाडयो सुटूंक शकता. तेजें आमचें ऑब्जेक्शन ना. पूण 35,000 स्क्वेअर मिटर जर पुरोवन तूं कितें करूंक सोदता आनी भायले कंपनीक हाडूंक सोदताय, थंय आसलें न्हू कितें टाटा मॉल कितें घालता म्हणून, जावं भायल्यो बशी हांगा येतल्यो. पयलींच आसा पयलीं सावराना आमचे कडेन. ती बशीन क्रावड येवप म्हटल्यार वी आर प्रोमोटिंग चीप ट्युरिझम. हाय एंड ट्युरिस्ट केन्ना येतलो. आमी त्या हाय एंड ट्युरिस्टा खातीर कितें करता. कांयच करना, कांयच जायना सध्या. आमी वायट त्यो गोश्टी सगळ्यो प्रमोट करता. हांव तुज्या मार्फत मिडिया मार्फत सांगूंक सोदता, जर तर 5,000 स्क्वेअर मिटर कोमुनिदाद जावं बरो म्हाका ती कोणूय दिवं शकता जाल्यार पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंटा खातीर आमी आसा. आतां पळय बोळेजी फुडल्यान लेफ्टाक वयतना शेतान हे मारले, कितें मारले, उदकाचे पंपिंग स्टेशन मारले. आमी कितें ऑब्जेक्शन हाडलें, केन्नाच ना. पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंट करचें, कसलेंय कितें स्वताक फायदो आहा म्हणून करप ना. आमी टायम एंड अगेन जेन्ना जेन्ना ह्या लोकांचो स्वार्थ येतलो फुडें, तेन्ना तेन्ना आमी अपोज करपाक फुडें आसतले. पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंटाक न्हू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.